देवाचे उतर ह्या नियाल माळांत सगल्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार. आयचे समाजेन गिरेस्त वा दुबलो, शिकपी वा अशिकपी, ल्हान वो व्हड म्हूण लेखीन आसतना सोबार लोकांचे जिणेंत घुसपट गोंदळाचें आनी निराशेचें वातावरण आसा. साबार जाणांनी अशें सांगचें आसा, म्हाका कोंत घेवंक जायना, एकसुरे रावंक सोडा, म्हाका शांती जाय. अशें थोडीं एकसुरी सुवातेर वेतात, थोडीं सोऱ्याक बळी जातात. तर निशांती खंयसर मेळटा? जेजू म्हणटा, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव तें तुमकां दिना. तुमचें काळीज उसांबोल जावंक दिवंक नाकात. सगळी भिरांत सोडात. पुनर्जीवन जावन आपल्या आपोस्तलांक तो दिश्टी पडून जेजू शांती भेटयता. तोच जेजू आयच्या शुभवर्तमानान आपल्या मोगाच्या आपोस्तलांक शांतीचें देणें दिवन तांचें जिवीत बरवशाचें करता. जेजून दिवची शांती शाश्वत. संवसारी वस्तूंनी वो गिरेस्तकायेन मोळाक घेवंक जायना तसली. जेजू शांतीचो राय जावन कश्टा संकश्टा मदें झुजपाची कृपा आमकां दिता. जर आमी संवसारी वस्तूंक लागून आमचें जिवीत शानीक समाधानाचेर रुपीत करून आसात तर शांतीच्या राया जेजू लागीं आमी फाटीं येवया. जेजून दिवची शाश्वत शांती स्विकार करून सांत फ्रांसीस आसिसा भाशेन आमकां शांतीचे हातेर करच्याक मागुया. सोम्या, म्हाका तुज्या समाधानाचे हातेर कर. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.